आमच्या बरोबर आमचे आमदार बाब मायकल लोबो, तशेंच बाय विलायला लोबो, तशेंच बाब केदार नाईक, संकल्प आमोणकर, सगळे आमचे कोस्टल एमएलएची आज मिटींग अलॉंग विथ द वॉटर स्पोर्ट्स मागयली. ताजे बरोबर आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाब ऑक्ताव, डिरेक्टर बाब केदार आणि बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स आज हांगा उपस्थित आशिल्ले. तुमच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि प्रेस मिडियाक वेलकम करता. इम्पॉर्टंट आसा की वॉटर स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मेजर पार्ट वेन ट्रेडिशनल गोवन्स हॅव बीन रनिंग दीस बिझनेस फॉर लॉंग. जशे टायम येता रेग्युलेशन सांबाळचे पडटा, ट्रान्सपरन्सी दवरची पडटा आणि टुरिस्टाक बेस्ट एक्सपिरियन्स दिवप हे इम्पॉर्टंट आसा. आमचो गोंयकार भाव हो जो व्यवसाय चलयता, दीस बिझनेस वॉट ही रन्स, वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी आर सपोर्टिंग देम. एट द सेम टायम दे वर्क टुगेदर to ensure that the challenges which are coming in these times, whether it is the coastal belt of Maharashtra where Malwan is concerned, or the issues within the area will be found illegal touting and bakiche. हे वारंवार उलोवन we had a meeting about a couple of days back and त्यांना ठरवले की certain things need to be implemented. One was the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्लें तुमी रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉर्थ टू साऊथ हेज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताज्या प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. सो युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स विच विल बी फॉलोड बाय ऑल द वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स इन गोवा हेज बीन डन. द चॅलेंज इज रायट नाव द बिझनेस विदीन गोवा and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Studio travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्यान आमी डिसायड केला की tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist to of their experience. हे पहिले कब जावपाची गरज आसा आणि ताज्या खातीर जितले ट्रॅव्हल एजन्सी आसा तांकां एडाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या वेबसायटीच्या माध्यमांतल्यान एज वी रेकॉग्नायज द एसोसिएशन्स ऑर आवर प्लॅटफॉर्म वीच आर आवर गोवन एसोसिएशन्स, वी वील एन्श्योर दॅट वी आर पासिंग द रायट मेसेज टू डेसिस्ट दॅट पर्टिक्युलर टूर्स अँड ट्रॅव्हल एजन्सी फ्रॉम सेलिंग एनी वॉटर स्पोर्ट पॅकेज वीच इज हॅम्परिंग द बिझनेस एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. दुसरो आमकां एक येता की महाराष्ट्रान खुबशे ट्रॅव्हल एजन्सीज ऑनलायन बुकिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगाच्या टिकेटी विकप जातात. आमी फाटी न्यूसन्साच्या अंडर लास्ट असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडले आणि तो कायदो पास करून घेतलो विच वॉज वेलकम बाय ऑल द एमएलएज ऑल्सो. त्या न्यूसन्साच्या माध्यमांतल्यान वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आसा जे कोणी समज गोंयच्यान मालवण नाल्यार अदर स्टेट्सान विकतात त्यो टिकेटी जाल्यार वील बी टेकन एज न्यूसन्स आणि ड्यू अंडर दॅट त्या कायद्याच्या अंडर ड्यू BNS जो सेक्शन लागता ताच्या कायद्यानुसार ॲक्शन घेवपाक जाय. हे ऑलरेडी आमी कायदो पास केल्लो आसा. त्या कायद्यानुसार आमी आतां वी आर व्हेरी क्लियरली मुव्हिंग विथ दीस वे वी वूड नीड द हेल्प ऑफ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अँड द टुरिस्ट पुलीस टू सी दॅट द एन्फोर्समेंट गोज इन अ रायट मॅनर. आमी बाब मायकलाक रिक्वेस्ट केला सिन्स दॅट इज द मेजर एरिया ऑफ टुरिझम आणि मेजर चॅलेंजीस कमिंग. So we have said that we will work together in this particular belt of Kalangut, Kandoli, Baga and ensure that these particular things are taken place with the help of the local panchayat, with the help of the local stakeholders and with the help of our local MLA. So हे समज केले जाल्यार एक व्हेरी क्लियर मेसेज वतली की गोंया जाल्यार गोंयकारांचे विकात टिकेटी जाल्यार कितें ते बी आमचे एसोसिएशन करतात डायरेक्टली कावंटराचेर आणि तांकां वेबसायट तांची लिंक आसा ऑनलायन ती आमी टुरिझम डिपार्टमेंट प्रमोट करतले, ज्या माध्यमांतल्यान तांकां आनी खंय बाकीचे कडेन वचपाची गरज ना आणि हाजे मॅक्झिमम जाय तितले अवेरनेसूय तयार करतले. आमी एसोसिएशनाक मागिल्ले युनिफॉर्मिटी इन किओस्क आनी युनिफॉर्मिटी केल्या. वी आर आस्किंग फॉर सम कलर कोड चेंजीस कित्याक इट हॅज टू बी क्वायट फ्लॅशी वेन वी कम टू गोवा. इट हॅज टू कॉम्प्लिमेंट द होल थॉट प्रोसेस ऑफ गोवा. वी विल ट्राय अँड असिस्ट देम. सगळे युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स, युनिफॉर्मिटी ऑफ किओस्क 2 वर्सां पयलीं तांणी घेतली रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी करतले. तांकां सांगिल्लें आमी करून दिता नाल्यार तुमी करात. तांणी सांगलें आमी करतात. सो वी हॅव बीन सपोर्टिव्ह टू देम सींग दॅट तुमी करात पूण युनिफॉर्म आसूनी. युनिफॉर्मिटी नॉर्थाक खंयच्या किओस्कान गेलो वॉटर स्पोर्ट्साच्या नाल्यार सावथान गेलो बिचार वचना फुडें ते किओस्क पळयना फुडें कळपाक जाय हें वॉटर स्पोर्ट्साचो कावंटर म्हणून. त्या खातीर तो तांणी जो आमकां एक प्रोटोटायप दाखयला त्या प्रोटोचेर वील गिव देम सम सजेशन्स वीच वील इम्प्लिमेंट इमिजिएटली. थोड्यो गजाल्यो क्यू सिस्टम आनी युनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स तांणी जशें फॉलो केला
म्हाका दिसता ऑल वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन वी हॅव टू कॉम्प्लिमेंट देम कित्याक दे हॅव बीन वर्किंग व्हेरी प्रोग्रेसिवली अँड पॉझिटिव्हली टू एन्श्युअर दॅट दे गिव अ गुड टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स. आज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान अशें जालां की कोण तरी टुरिस्ट कितें तरी एक आपले एक्सपिरियन्स घालपाक सोदता आनी तातूंत ते गोंयचें नांव डॅमेज करपाचो प्रयत्न आसता. हियर द गव्हर्मेंट इज वर्किंग अलॉंग विथ द एसोसिएशन्स अँड एसोसिएशन्स आर ऑल्सो डुईंग द जॉब रायटली. थोडे एक खचीत कितें समज आसा इश्यूज जाल्यार टुरिस्टांकूय आमी सांगलां 1364 हेल्पलायन तुमी वापरूंक शकतात. टावटिंग कोण करता कितें करता हे डेसीस करपाक ID कार्ड सगळ्यांनी घेवचे आनी तांच्या स्टाफाक दिवचे हेंय तांकां सांगलां. दे हॅव सेड अगेन दे वील डू इट फ्रॉम देअर सायड. इट इज अ वेलकम पार्ट एज लॉंग एज द शेअरिंग ऑफ डेटा हॅपन्स आफ्टर police clearance with the Department of Tourism. हातून joint enforcement of Captain of Port, Department of Tourism and Coastal Police. We have asked that this needs to start now. Enforcement एक पाटीन करता आसतना इलिगॅलिटीज काडटा आसतना रेग्युलेटेड बरे ट्रान्सपरंट टुरिजम दाखयतले जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स भाव तांचे मेन रोल आसता. न्यू एक्टिविटीज जशे आमी प्रमोट करतात वी ऑल्सो हॅव चॅलेंजीस बिकॉज ऑलरेडी द बीच लायन इज ऑलरेडी कंजेस्टेड. यू कॅनॉट कीप डुईंग थिंग्स कित्याक लोक स्विमींग करतात. फॅमिली येता तांकां स्विमींगूय करपा जाय, फॅमिली येता तांकां वॉटर स्पोर्ट्सूय जाय, फॅमिली येता शेकूय जाय आनी हे सगळे एक्सपिरियन्सीस शेवटी आमचे गोंयकार भाव ट्रेडिशनलूच आमी चलयता आनी तांकांच प्रमोट करता. आमी भायल्यांक हांगा भितर येवंक दिनात. त्याच टायमार आमी आमच्या ह्या भावांक मागला की तुमी रेग्युलेटेड केलें जाल्यार एक्सपिरियन्स बरो दिलो जाल्यार दे आर द नेक्स्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम. सो आयच्या दिसा हे सगळे इश्यूज जे आमी डिस्कस केल्या तातूंतल्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक परत आमी ही हॅज बीन सपोर्टीव बट वी हॅव आस्क्ड हिम व्हेरी क्लियरली की मॉन्सुना वेळार जेन्ना हे टुरिजम वॉटर स्पोर्ट्स आसा बॅक वॉटरान जाता ते बंद जावपाची गरज आसा. जेन्ना फिशींग बॅन आसता मे टू जुलय त्या टायमार उदकान बोटी वचपाची गरजूच ना. आमचे जेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाता थंय परत डायवर्ट करून कोण तरी येता तो बी गोंयकार नासता भायलो येता 3 म्हयन्यांक कितें तरी करता आनी नाच जाता विदाउट अ टुरिजम डिपार्टमेंट एक्टिविटी. वी हॅव बीन ट्रायंग टू एनफोर्स. वी हॅव आस्क्ड हिम टू कोलॅबोरेट. ही हॅज एग्रीड की हाज्या फुडें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वील नॉट गिव एनी परमिशन for any tourism activity during the monsoon period when the monsoon ban is applicable to water sports associations. तांकांय तो बॅन थंय आसतलो बॅक वॉटरान ते दिवचे ना. किपींग इन मायंड बायोडायवर्सिटी मरीन बायोडायवर्सिटी सगळे विशय जे आज केल्या तातूंत सगळ्या आमदारांनी आपले इनपुट्स दिल्या. एक एक झोनाचे एक एक एरियेचे त्या आमदारांक ते चॅलेंजात ते डिस्कस जाल्या आनी आय थिंक एज वी वर्क टुगेदर तातूंतल्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक परत आमी ही हॅज बीन सपोर्टीव बट वी हॅव आस्क्ड हिम व्हेरी क्लियरली की मॉन्सुना वेळार जेन्ना हे टुरिजम वॉटर स्पोर्ट्स आसा बॅक वॉटरान जाता ते बंद जावपाची गरज आसा. जेन्ना फिशींग बॅन आसता मे टू जुलय त्या टायमार उदकान बोटी वचपाची गरजूच ना. आमचे जेन्ना वॉटर स्पोर्ट्स बंद जाता थंय परत डायवर्ट करून कोण तरी येता तो बी गोंयकार नासता भायलो येता 3 म्हयन्यांक कितें तरी करता आनी नाच जाता विदाउट अ टुरिजम डिपार्टमेंट एक्टिविटी. वी हॅव बीन ट्रायंग टू एनफोर्स. वी हॅव आस्क्ड हिम टू कोलॅबोरेट. ही हॅज एग्रीड की हाज्या फुडें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वील नॉट गिव एनी परमिशन for any tourism activity during the monsoon period when the monsoon ban is applicable to water sports associations. तांकांय तो बॅन थंय आसतलो बॅक वॉटरान ते दिवचे ना. किपींग इन मायंड बायोडायवर्सिटी मरीन बायोडायवर्सिटी सगळे विशय जे आज केल्या तातूंत सगळ्या आमदारांनी आपले इनपुट्स दिल्या. एक एक झोनाचे एक एक एरियेचे त्या आमदारांक ते चॅलेंजात ते डिस्कस जाल्या आनी आय थिंक एज वी वर्क टुगेदर we can definitely think of giving a good experience to the tourist who comes to the beach, who wants good water sports. आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते नवे जेनझी आणि कोण अल्फा बिल्फा जाल्या तांकां ते सगळेच सोशल मिडियार कवर जाता. तुम्ही जशे आज मिडिया भाव मोबायल घेवन करता तशें ते करतात. ते वता आसतना परत एम्बेसेडर आमचे जावचे हे आमचे विचारांतरान कोण येता असंतुश्ट येतात कोण पेड इन्फ्लुएन्सर येता तांकां आमी कांयच करूंक शकना. पूण जे आमचे जे एक्सपिरियन्स दिता ते सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते आमचे एम्बेसेडर जावचे तेन्नाच I think we have achieved together what we have started. I feel we are working in the right direction. I should thank all the MLAs who have been present here, who have been cooperative and supportive with the whole thought of tourism on one platform, and also the associations who have been giving their thought process in ensuring that this gets regulated and works for the betterment of good tourism. Thank you. रेट बीन सगळे युनिफॉर्म जातले झाली ऑलरेडी गॅजेट ऑलरेडी जाल्लो आसा तांकां सर्क्युलेटिव्ह जालो तांचे बोर्डूय तयार जाले. सो आय थिंक युनिफॉर्मिटी ऑन द रेट्स वील बी देयर. उलयत आसा आयज तुमी दोगूय बराबर आसा. सो नाव यू टेल अस अबाउट आफ्टर दिस मीटिंग हाउ इट हॅज बीन डिस्कशन्स ऑन दिस. These are the efforts to put everything in place. पयले जायना So the आदी केन्ना जाला ना, फर्स्ट या टाइम last टुरिजम point. मिनिस्टरान हे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिरियसली घेतलेले आहा आनी इवन शॅक आनी हे टाउट्स जे इलिगल टाउट्स जे भोंवता आनी कस्टमरांक फटयता आनी आमचे सोशल मिडियाचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता ट्युरिजमाचेर हें बंद जावपा खातीर केलां. इट्स अ गूड मूव
by the Department of Tourism and all the stakeholders. Stakeholders म्हणजे हे आता वॉटर स्पोर्ट्स स्टेकहोल्डर्स सेपरेटली मागीर शेक ओनर्स आहा फिशरमॅन आहा हे सगळे स्टेकहोल्डर्स ऑफ दीस इंडस्ट्री. So if we all work together, then only you can push them out. Some people were coming in the state of Goa thinking they are going to make every day 5,000, 10,000. ते खाली येतात लुटपाक, ट्युरिस्टांक लुटता आणि फायनली बदनाम कोण जाता हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर जाता. हें जावचें न्हू म्हणून हे सगळो प्रयत्न चालू आहा. त्या खातीर कोस्टल आमदार हिंगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी खंय चालू आहा जे आमच्या बाब केदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा शिवोले हिंगा अंजना वागोदर शापोरा कालांगूट. सो वी आर द मेन पीपल हू actually requested tourism minister that you need to take up this issue because it is finally coming on the beach and they are the monitoring people and we have to overall see that customer goes with a good experience from the state of Goa. So हे फुडें हे जातले हे आमकां गॅरंटी आहा आनी आमी जे पळोवचें पडटलें. Sir, are you happy right now? Yes, with all decisions? we are all happy. Because We are every- all happy because finally what the tourist wants we are giving them. They want आता ह्या बुथाचे रेट उमके आसली 1,200 फुडे 200 meters away the rate was 800 आणि फुडे गेलो 700. बट टाइम वॉज द डिफरन्स कोण बरो रायड दितालो आनी कोण 8 सेकंडाचो राउंड दितालो 400 रुपयांक 500 रुपयांक. तशें जावंक जायना. ट्युरिस्ट शूड गो विथ अ गुड एक्सपिरियन्स पॅक. सो दिस इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री activity. This water sports activity is a part of the industry of tourism. Minister, you feel that you have been able to satisfy or update them exactly what they want? Okay, का झाला पाहिजे सी सगळं. गव्हर्नन्स इज कंटिन्युअस. एक म्हणल्यार कॉलॉबरेटिव्ह कामां केल्यारूच कामां जाता. आज सगळे जाण बरोबर बसपाचो हेतू एकूच आशिल्लो की एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न वी हॅव टू बी ऑन वन प्लॅटफॉर्म टू एन्श्युअर दीस थिंग्स आर विडेड आउट. सो ताज्या खातीर आज सुद्दां मायकल हॅज ऑलवेज बीन वोकल ऑन दीस इश्यूज. संकल्प आपण येऊन सांगता, केदार सांगता, सगळे जाण आपापले विषय जे दिलेले सांगता. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ईच वन ऑफ अस अंडरस्टँड्स ईच टेरिटरी एरिया झोन्स द परमिशन्स गिवन अँड रेग्युलेशन्स आर इन. सो म्हाका दिसता एवरी टायम वी हॅव गॉन शेकवाल्या भावांक बसले तांचे कडेन बसले, टॅक्सीवाल्या भावां कडेन तांचे कडेन बसले, वॉटर स्पोर्ट्सा कडेन तांच्या भावां कडेन बसले. सगळ्यां कडेन बसप आनी वाट काडप इज द ओनली सोल्युशन. यू कॅनॉट सीट अँड डू वॉट यू वॉन्ट हियर. You have to talk, find solutions, and this is how we have been successfully able to sort out issues. Maka is whatever has been done out of today's thing, to conclude, it's a good message for tourists who will be coming here and taking a good memory and good experience. Benzene or दुसरी पण MLA. Wednesday with Sanpara. Dilip, are you happy with the water sports today? आम्ही आज वॉटर स्पोर्ट्स वाले हॅपी आहे कित्याक आमच्या सरान टुरिजम मिनिस्टरान आम कित जाय ते भाशेन मांडला तेच भाशेन हांव देव बरें म्हणटा आमचे कोस्टल बेल्टाचे MLA येवन आनी आमचो डायरेक्टर आनी आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट कॅप्टन सगल्यांनी आमकां आदार दिवन आमचो धंदो बरे भाशेन हे सिजनाक वच म्हूण आमकां मुखार धाडल्या. सर, thank you very much once again. We are happy and we will give good service for tourism. Thank you. Every day is good day. Thank Okay. you. Yeah, Which, same. regarding the taxi issue has been discussed. Today is very strictly water sports. Let us conclude it. Uncle, we have nothing to say to Kedar as far as your side areas are concerned. तुमचे area constituency because तुम्ही you have nothing to say about your issues. Kedar. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच आमकां कोको बीच लागता आनी तांचो प्रेजिडेंटूय हांगा आयिल्लो संजय कलांगूटकर. आमचे इश्यूज आशिल्ले सिमिलर इश्यूज की रेटींचे युनिफॉर्मिटी नाशिल्ल्यो. म्हाका दिसता त्यो आयज जाग्यार घातलेल्यो आसा. तेंचे रिक्वेस्ट आशिल्ले की 350 400 जावचे म्हणून. सो दॅट डिस्कस फर्दर कितें आसा पळय तें. फक्त मायकल सरान ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान सांगलां तशें की कोण तरी टाउट्स जावं भायरच्यान कोण बुकींग घेतालो, कोण तरी पुण्याक बसून बुकींग घेतालो आनी ते रायडाचे चार्जीस घेतालो 2,000 रुपया आनी हांगा आमचे ऑपरेटर कोण आसा तांकां दितालो 400 रुपया 500 रुपया 300 रुपया. सो फायनली टुरिस्ट जे येताले हांगा विथ अ बॅड एक्सपिरियन्स तांकां दिसतालें की इतले चार्जीस घेतले आनी आमकां हांगा फुटयले म्हणून. सो हेजेर म्हाका दिसता नियंत्रण हाडपाची गरज आशिल्ली आनी ताका लागून म्हाका दिसता विथ दीस न्यू गॅजेट कमिंग अप की रेट्स ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो बिचांचेर डिस्प्ले जातल्यो. हितून भरपूर फायदो आमच्या लोकल ऑपरेटर आसा तांकांय जातलो आनी आमचे गोवा राज्याचें टुरिजम जे जेका एक बॅड नेम वता आमकां आमच्या लोकल्सांक लागून न्ही
जावं आमच्या गव्हर्मेंटाक लागून न्ही, पूण भायर कोण तरी कितें टावट्स जावं कितें तरी माल प्रॅक्टिसीस करतालो म्हणून म्हाका दिसता तेजेर नियंत्रण हाडलेलें आसा आणि आमी सगळ्यांनी आमचे कोको बीच असोसिएशन आसा आमी ते वेलकम करता. फक्त रेटींचे फुडें फाटीं कितें आसा ते फुडें आमी डिस्कस करूंक जाता तेजेर. बट ऑल टुगेदर म्हाका दिसता एक बरो स्टेप घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता अशी प्रोएक्टीव मिटींग पॉझिटिव्ह मिटींग जाली हेजोय आमकां भरपूर फायदो जालो. थंय सगळे स्टेक होल्डर्स आख्खे गोंयचे ते आयले, कोस्टल MLA सगळे हांगा आयले आनी एक स्टेजीर एक प्लॅटफॉर्माचेर बसून हेजें सोल्युशन काडलें. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आनी म्हाजे सगळे कोलीग जे आसा कोस्टल MLA तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे ऑपरेटर्स जे हांगा टायम काडून आयले, आपआपले कितें विशय आशिल्ले तेंच्यांनी मांडले, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांत पयलीं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम श्री रोहन खंवटेजी तांकां आख्खे आमचे वॉटर स्पोर्ट्साच्या एसोसिएशनाच्या तर्फे हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणें इनिशिएटीव घेवन आयज सगळे एसोसिएशन आमचे आख्खे गोंयचे एसोसिएशन नॉर्थ गोवा सावथ गोवा सगळ्यांक हांगा आपयले आनी सगळ्यां बरोबर उलोवप जालें. त्याच प्रमाणे आमचे लोकल कोस्टल MLAs आमचो कलंगूटचो मायकल लोबो, केदार नायक, दिल्या लोबो, हांव स्वता, आमचो डायरेक्टर टुरिजमाचो केदार बाब, कॅप्टन COPचो कॅप्टन हांगा उपस्थित आसा. सगळे त्याच प्रमाणे आमचे सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न जे लागता पळय तांकां सगळ्यांक आफून आयज जशें सगळ्यांनी सांगलेलो आसा तसो आमकां मुर्मुगांव भितर आमकां 2 बीच लागता. तो एक बायणा बीच आसा जो न्यूली डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. त्याच प्रमाणे आमचो बोकमालो बीच आनी हे दोनूय बीच जे आसा तेवूय आमी आमच्या मिनिस्टराच्या समोर हाडलेले आसा. कित्याक हांगा आमच्या बायणा बिचाचेर खुबशे जे टुरिस्ट आसा ते वॉकिंग खूब कमी आसता. थंयसर चडशे लोक येता ते स्कुबा डायविंग करपाक लागून येता आमच्या आयलँडाचेर थंयसर. थंयसून तो बिझनस आमच्या लोकल्सांक मेळटा वॉटर स्पोर्ट्साचो. सो हो रेट जो जाला तो युनिफॉर्म रेट जाल्या कारणान एकदम एक बरी गजाल. कित्याक रेट्साक लागून थंय खुबशे इश्यूज जाताले, टाउट्साचे इश्यू जाताले. आयज म्हाका दिसता हे सगळे अंडर कंट्रोल उरतले आनी जो बिझनस थंय बायणा बिचाचेर आनी बोकमालोचेर इतली वर्सांसून चालू आसा तो म्हाका दिसता ते लोकांक जे लोकल्स आमचे थंयसर एसोसिएशन आसा ते चलयता तांकां हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. तेज्या लागून तेंचे आमचे एसोसिएशन दोनूय एसोसिएशन हांगा आसा. बायणा बिचाचे एसोसिएशन आसा तशेंच आमचे बोकमालोचे आसा. तेंच्या तर्फे हांव आमच्या आख्या टुरिजम मिनिस्टराक आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक धन्यवाद म्हणटा. First of all, I would like to thank Honorable Tourism Minister for taking this meeting with all the stakeholders. This shows that if you take the stakeholders into confidence, you can do better. Our association heads are here, the water sports, and regarding the issues discussed today regarding the rates and especially regarding taking of tourists from here to Malvan. This is another big issue. This also has been discussed in length, and we are all hoping for a good season ahead. And thank the minister once again, the director, captain of ports, and all the MLAs present here, and especially all the stakeholders from Goa for coming and giving your inputs. That is more important. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.